मांद्रे मतदारसंघाचो अपक्ष आमदार जीत आरोलकरान प्रत्येक मतदारांच्या घराघरांनी पावपाच्या हेतान सुरवात केल्ल्या घर घर चलो प्रचार निमण्या पावंड्याचेर पावला आनी रोखडोच कोपरा बैठक आनी जाहीर सभा घेवपाचें थारायलां। कांय दिसांनी ताची सुरवात जातली अशी माहिती देवेंद्र प्रभुदेसायन जीत आरोलकराच्या प्रचारा वेळार विरनोडा पेडणे हांगा दिल्या। हांचे घर घर चलो अभियान आमी आज विरनोडा पाविल्ले आसा। विरनोडा ह्या ल्हानशे गांवांत आज मोठ्या संख्येन लोक उपस्थित उत्स्फूर्तपणे भायर सरलेलो आसा जीत आरोलकराक सपोर्ट करपाक। आज मोठ्या संख्येन महिला पुरुष सगळे जाण येवन जिताक एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ह्या फावटी जिखून हाडपा खातीर प्रयत्न करतात आनी अशें दिसतात की हो सपोर्ट पळयतकूच की जिताचो विजय हो निश्चित आसा। ह्या फावटी मांद्रे मतदारसंघात लोकांनी निश्चितच थारायिल्लें आसा की काँग्रेस आनी बीजेपी पळोवन जाल्ली आतां ह्या फावटी एक बदल करुया आनी एक इंडिपेंडंट निवडून हाडून एक इतिहास घडोवपाचो लोकांचो विचार स्पश्ट दिसता। विरनोडांत घराघरा फिरतना आमकां उत्स्फूर्त लोकांचो उमेद सगळ्यांची एक इच्छा आसा की बदल जावचो हें दिसून येता आनी ह्याच बळाचेर आमी फुडें मजल मारीत आसा। जवळ जवळ 90% मांद्रे मतदारसंघ आमी भोंवून काडिल्लो आसा। पयली फेरी प्रचाराची संपूंक आयिल्ली आसा। थोड्या दिसांनी कंप्लीट जाल्या बरोबर आमी कोपरा बैठको आनी बाकीच्या हाचेर जोर दितले, मागीर जाहीर सभा वगैरे जातल्यो। अपक्ष आमदार जीत आरोलकरान मांद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचून येवपा खातीर प्रयत्न चलयल्यात आनी तांच्या फाटल्यान कार्यकर्त्यांची फौज आसता। आयतारा दीस तांणी विरनोडच्या कार्यकर्त्यांक घेवन विरनोडा गांवांत प्रचार केलो। जीत आरोलकराक समाजकार्य करपाची खूब उमेद आसा आनी ताका वेंचून दिल्यार ताची ती इच्छा पुराय जातली आनी आदल्या आमदारांक मुद्दम आमचेर जी पाळी हाडल्या तांकां धडो शिकयल्या सारकें जातलें। तशेंच ह्यान मुखार अशें करपाचें धाडस वेंचून दिल्लो उमेदवार करचो ना म्हूण लोकांनी हे फावट जीत आरोलकरा बरोबर रावन ताका वेंचून दिवपा खातीर मतदान करचें अशी विरनोडच्या लोकांनी मागणी केल्या। आमी जिताक सपोर्ट करता आनी सगळ्या विरनोडकारांनी ताका सपोर्ट करपाचो आनी जिखून हाडपाचें इतलें हांव मागता। कॅम्पेनिंग सुरू आसा आनी बऱ्यापैकी आमकां एक प्रतिसाद मेळ्ळो आसा। घराघरान वयता ते लोकांचे प्रश्न आहा ते आमचे आयकून घेता आनी तेंचे सॉल्वय करतलो तो। लोकांनी हांव विरनोडच्या लोकांक तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या लोकांक एक उलो घालता आनी सांगता की जीत आरोलकराक त्या फाटल्यान रावन ताका सपोर्ट करया आनी ताका निवडून हाडया आनी हे जे उडके मारता तांकां घरा बसोवया। तुमकां खबर आसा ही निवडणूक ही आमचेर लादलेली निवडणूक आसा। ही निवडणुकीक आमकां इच्छा नासतना आमकां निवडणुकीन एक संदी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। हो संदेचो आमी पुरेपूर फायदो घेतलो। जाका जर तसा दिसत जाल्यार म्हाका दिसता हे संदेचो आमकां पुरेपूर फायदो मेळटलो आनी ह्या आमी निवडणुकीत आमचो एक असो विजय जातलो की इतिहास घडटलो मांद्रे मतदारसंघात की एक इंडिपेंडंट हो निवडून हे आमच्या सगळ्या मांद्रे मतदारसंघान आमचेर एक विश्वास दाखोवन आमकां एक ही निवडणूक लडोवन आमकां बरो फायदो तेचो जातलो आनी तो अवश्य लोक हेचेर विचार करतले आनी लोकांनी म्हाका दिसता एक विचार करूनच घेवपाक जाय हेचो की आनी हेच्या फुडें आनी दुसऱ्याक आनी अशें दिसांक फावना की ह्या पार्टींतलो त्या पार्टीन वचून दुसऱ्यांचेर असो आघात करतात हे खातीर तांकां एक बूथ शिकोवपाची आमकां एक गरज आसा आनी आमकां ते दिसता आनी ते जातलेच आनी लोक घडयतले हेचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा। पण त्याच्या जीवनात एक अविभाज्य भाग असा की लोकांची सेवा करपी लोकांक जास्त तांकां मदत करपाची ही त्याची जी एक ल्हानपणापासून किंवा आता जी त्याची जिद्द असा ती एक राजकारणात आपण जर आलो तर ते मोठ्या प्रमाणात आपण ते व्याप देऊ शकतो आणि लोकांची सेवा करू हे त्यांना माहीत होतं म्हणून ते आज स्वतः इंडिपेंडंट म्हणून उभं राहिलेलं आहे। तर आमचं एक कर्तव्य आहे असा एक उमदा आणि जे इच्छुक आहे लोकांची सेवा करण्याचा त्याला निवडून आणून देणं भरगच्च मताने आणि तो लोकांची सेवा नक्की करणारच आहे की आपण ते उदाहरणं बघितलेलं आहे। आणि ती म्हणतात ना एक परमेश्वर असतो तो परमेश्वरालाही वाटतात कोणाच्या तरी थ्रू ह्या जगाचं कल्याण हवं। तसं मला तर वाटतं की परमेश्वरावरती असा कोणतरी नवीन व्यक्ती असावी की ती ह्या जगाचं समाजाचं कल्याण करावं आणि ते नक्कीच ही जर त्यांना संधी मिळाली ते करत राहणार आणि ही जर संधी त्यांना मिळाली तर खरंच ते आपल्या जीवनाचं सोनं करतील, लोकांची सेवा करून लोकांना संतुष्ट करतील। गोरगरिबांचं ते कळवळं आहे त्यांना। तर मी सगळ्यांशी असं अपेक्षा करतो लोकांनी त्यांना भरगच्च अशी मतं द्यायची आणि त्यांना ह्या निवडणुकीत भरघोस अशी मतं देऊन त्यांना आम्ही हे करूया निवडून देऊया।